बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुरुवातेक गीत घेऊया, देव आमचो बाप. 6. मोगाल भयणी भावांनो, आयज आमी कुटुंबीक संबंदाचेर नियाळ कोत्तल्यो. तर आमच्या खाजगी कुटुंबाचेर नियाळ कोत्ताना पवित्र सभा जावन आसा एक कुटुंब. देव आमचो बाप आनी जेजू आमचो भाव म्हूण आमी उगडास करुया. जेन्ना आमी पातोक आदारता तेन्ना आमी देवा लागीं तशेंच पवित्र सोबे लागीं आमचो संबंद तोडटा. तर ह्या वेळार आमच्या जिविताचेर नियाळ करून सोंदान संस्कारा वरवीं बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सोर पुर्वेदा देवा, तूं आमा सगळ्याचो बापूय. तुवें मनशा रचलाय तुज्या सांगाता जिवंक आनी सदांच तुजी मोहिमेची वाखाणी करूंक. तुजो ताळो आयकूंक, आमच्या कान उक्ते करूंक, आमच्या पातकाची दूख धरूंक, तुजे सोरशी पोतून येवंक आमकां आदार दी. तूं मोगाल आनी काकलुतीवंत मन पळोवंक आमकां शिकय. आमी जाणात तूं आमच्या पाटकान बसून सदांच तयार. संदवणेच्या देणे आमकां दिवंक, पोतून तुज्या घरांत येवंक, तुज्या सांगाता मेजार बसूंक आमकां फावो कर, आतां आनी सदांकाल. आमेन. आतां आमी देवाचें उतर चीट घेवन आयकुया. क्रिस्ते उरिशे आत्मीक देणी. देव आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप सोडोयव, कित्याक क्रिस्ता सवे आमकां सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देणेनी ताणें बोल्ल्यांत. संवसार रचचे आदीं आपले मुखार बागिवंत खोटावीन आनी मोगान भरलेले जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवे विचून काडल्यांत. देवाची खुशयेची उदार येजवण ही. जेजू क्रिस्ता
उडशी आनी आमी ताची आपल्यान भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदी फुडें थारायली. आपले कुरपेक मोहिमेवण वांकानी मेलचेक देवान अशें केलें आनी हीच कृपा आपल्या मोगाच्या पुता वरवीं ताणें आमचेर बरेपण उठयली. ताचे सोवे ताचे रोगता उडयशी आमकां सोडवून मेलिली आनी आमची पातकां बोगसली. हें देवाचे बरोबर कृपे वरवीं घडलें. देवाचो उतर हे. जेजू क्रिस्ता सवे बापा आमकां आपली आपयलेले भुरगीं केले. जेन्ना आमी पातक आदारांत तेन्ना आमी सोदवणेचे देणे नाकरून देवा आमच्या मोगाल बापा कोच सोरली पयस सोरता. पूण देव बाप आमची पातकां बोगसून जेजूचे अमोलीक रोगतान आमकां धुवन काडून आमकां परतून आपले वेगण्यान घेवंक आशेता. जसो देव बाप आमकां बोगसोने दिवंक आशेता तेच परी आमी दुसऱ्यांकूय बोगसोने दिवंक तूं आमकां हुस्कायताय. खेरीजपणान मिसाचे बेत जावन आसा एक वर्तें देणे आनी हे बलिदानान वरवीं आमी परतून देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान भितर सरूंक आमकां कृपा आनी बोल फावो जाता. तर खेरीजपणान हे वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून आनी निचो करून सोग मेळटात तेन्ना सोंदान संस्कार समरून आनी तयार जावन या. आतां आमी थोडो वेळ उगेपणान सारून पातकांचो उगडास करुया. सर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माय मोगाचो ताचो राग सोत करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. ताच्या बरेपणाचेर पातून ताचे लागीं आमी विनंती करुया. तुमचो जबाब जातलो आमी तुजी भुरगीं म्हणूंक
आमकां फावो ना सोम्या सगलीं म्हणुया. तुज्या देण्याचो गैरवापर करूंक आमी तुजे आड चुकल्याव सायबा. जबाब आमी तुजी भुरगीं म्हणूंक आमकां फावो ना सोम्या. काळजा म्हणान तुजे थावन पयस वचूंक आमी पातोक आदारला सायबा. जबाब आमी तुजी भुरगीं म्हणूंक आमकां फावो ना सायबा. तुजो मोग विसरूंक आमी पातोक केला सायबा. जबाब आमी तुजी भुरगीं म्हणूंक आमकां फावो ना सोम्या. सुवाताच्या बरेपणाचेर नदर दवरून पेल्याक हांवें पळोवंक ना सायबा. जबाब आमी तुजी भुरगीं म्हणूंक आमकां फावो ना सोम्या. शेजाऱ्यांच्या गोडचे वेळार तांकां पावनासतना आमी पातोक आदारला सायबा. जबाब आमी तुजी भुरगीं म्हणूंक आमकां फावो ना सोम्या. दुसऱ्यांक बोगसणे दिनासतना आमी वायट केलां सायबा. जबाब कुटुंबां समजून जोडूंक हांवें प्रयत्न करूंक ना सायबा. जबाब आवय बापूय आनी भुरगीं कशी आमची जबाबदारी आमी पालोवंक ना. क्रिस्तांवांक कशी पवित्र सोबेच्या सोवे आमची जबाबदारी आमी पालूंक ना. ह्या वरवीं आमी पातोक आदारला सायबा. जबाब आमी तुजी भुरगीं म्हणूंक आमकां फावो ना सायबा. ह्या वेळार बोगसणे मागून जेजून शिकयलेले मागणे आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बाबा नमान रानिये. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं जावन तुजे मुखार पवित्रतायेन जियोन खुशालकायेन तुजे आसने अणभवूंक तुवें आमकां विचल्यात. मोगाल बापूय कसो तुज्या मोगान आनी संतोसान आमकां वांटो दी. हे आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जगता सगळ्या मोच्या काळजांत दवरून ताची भोवती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसून जेजू वरवीं जिवीत सोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगून जाता. प्रितीच्या भयणी भावांनो सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज जावं येता. आयच्या नोवेनाच्या मिसांत आमी मागतल्या खेरीत भाशेन वाडदीस सोबरोंगतल्या जोन फेरेरा एलिओरा फर्नांडीस फिनोश्का डायस हांचे पासत आनी खेरीत भाशेन आयज लग्नाचो दीस सोमरोंगतल्या फ्रांसीस आनी मार्गारेट डायस. तेच भाशेन आमची जोण एकल्यांची कुटुंबां खेरीत भाशेन आयच्या नोवेनान आमी कुटुंबा पासत मागता तेन्ना दोर एकल्यांचो आमचो कुटुंब ह्या नोवेनांत आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो ह्या 7व्या नोवेनाचो विशय जावन आसा जेजूच्या पावलांनी चलोवन कुटुंबान संबंदा उद्देशी मिसाळ जिवया. बावतिस्मा वरवीं आमकां दर एकल्याक जेजूचे मिसाळ फुडें व्हरूंक कायदो आसा. आमी सगळीं कुटुंबान जियेता आनी ह्या खातीर कुटुंब जावन आसा मुलावी पवित्र सभा. कुटुंबांत एकामेकाच्या संबंदांत आमी जियेता. घोव बायलेचो संबंद, आवय बापायचो संबंद भुरग्यां सोबे, भुरग्यांचो संबंद आवय बापाय थंय. तर ह्या मिसा भेटेन आमच्या कुटुंबान पासत मागुया आनी कुटुंबाच्या संबंदा वरवीं जेजूचे मिसाळ उर्बेन फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आपुरबायेच्या भयणी भावांनो आमचें कुटुंब जावन आसा मोगाचें पाळणें आनी हो मोगाचो संबंद आवय बापाय भुरग्यांताय घोव बायले मोदें सांबाळूंक खेरीत आपोवणें. जायते पावटी आमी पळयता कुटुंबांत एके वाटेन मोग आसा जाल्यार दुसरे वाटेन कोश्ट आनी त्रास आसात. तेन्ना कोश्ट आनी त्रासांक फुडो करूंक मोग कुटुंबांत आसप भोव गरजेचें. पूण आमी पळयता जायतेच आमचे कुटुंब फुटपाचे पावल्यात, जायते आमचे कुटुंब मोडपाचे पावल्यात. आनी ह्याच कारणाक लागून आयज खेरीत भाशेन आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागता. तेन्ना म्हजें मिसांव कितें काय? म्हजें मिसांव एक बरो घरकार, एक बरी घरकान्न, एक बरो आवय, एक बरो बापूय कसो, एक बरें भुरगें कशें जिवंक जावन आसा खेरीत म्हजें मिसांव. पूण हें मिसांव जिवंक हांव चुकलां. हे चुकीचो ह्या वेळार उगडास आमी करुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोड पोतयदार देवा आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटाकडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मागीर
सदांच सांकवार बळयेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपुदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. हे वेळार आमचे इंतेसावा आमच्यो गोरसो आमी बापाक उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडयोत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यो नित्याक वारमारेचे विनोनेन एचिनेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे सुक्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी रासवो चलोयता सासणाच्या सासणा. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर भुरग्या उद्देशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सत्या गोट कोत्ता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचे फारीकपण दिता. जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयलेल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्या बरोबर संतोष भोगतलो. ताच्या मागण्याक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपल्या आवयचे समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूर्त पाळटा. म्हज्या पुता तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान असक्त जायत जाल्यार तूं तांकां सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी घोटाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचो ना. पूण तो मोयपास तुज्या पातकांचे फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पराच्या मार्गार चलता ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पराच्या मार्गार करतात ती सदांचाच्या मार्गार चलता ती खरेंच बागी. तुज्या हाताचे कोश्टाचे तुका खावंक मेळटले. तूं सोकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरो जातलें. जबाब
तुज्या घराचे वोती भितर सुफळ ढाकाचे वाले पोरवी फुलतली तुजी गोरकाण जैतोनेच्या फाट्या सारकी तुजे भोवतणी जेवणाक बसतलींत भुरगीं तुजी जाबाब सर्वेस्पराची बागात चलता असले बाग फावो जातले सगळे तुजे जिवितान सियोना थावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालून सुकेज जाल्ल्या जेरुजालान तुजे नात्रा पत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं जाबाब उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorves por तुमची सवे आसू लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे पोरबेक जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेदना ती पोरबेक सोदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली आनी पोरबेचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येताली तेदना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी ओळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो तो मेळोना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांकां मेळ्ळो ताचें आयकोताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोटें अजाप दिसलें ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय कोती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे
मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज खेरीत भाशेन ह्या नोवेनांत आमी कुटुंबा पासत मागता आनी जशे परी आमी आयकलां, कुटुंब जावन आसा मुळावी पवित्र स्वभाव. आमच्यान म्हणूंक जाता कुटुंब जावन आसा मुळावी शाळा. कुटुंबांत घोव बायल, आवय बापूय आनी भुरगीं हांचे नाते, हांचे संबंद आमकां दिसून येतात. आनी कशे भाशेन हे संबंद, द रिलेशनशीप एकामेका थंय मोगाच्या धाग्यान घुस्पालोले आसात ते आमकां दिसून येतात. देवान जेन्ना संवसार रचलो तेन्ना देवान दादल्या आनी बायलेक रचली. एक कुटुंब घडचे खातीर तांकां हुकूम घातलो, चोडात आनी वाडात. आनी आमच्यान म्हणूंक जाता हे आपोवणे, हे मिसांव देवान दर एका कुटुंबाक फावो केला. हे जे नाते आसा, जे संबंद आसा, घोव बायले मोदे जो संबंद आसा आवय बापायचो भुरग्यां थंय, आवय बापायचो तांचे मोदे आनी भुरग्यांचो आवय बापाय थंय, जे संबंदाचे धागे आसात ते आतांच्या काळार, आधुनीक काळार आमी पळयले जाल्यार जायते पावटी आमकां दिसतात ह्यो रिलेशनशीप, हे संबंद आमकां बांदून दवरतात काय असले विचार आमच्या मनांत येतात. दिस रिलेशनशीप बायंड अस, असले विचार आमचे मतींत येतात तेन्ना आमी कितें करता काय. अशीच एक घडणी घडली. एक बापूय खंय आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्याक घेवन तो एक कायट फेस्टिवल, जे पतंग उबयतात त्या फेस्टिवलाक त्या आपल्या भुरग्याक घेवन तो गेलो. आनी जे तरेचे पतंग, जे कायट्स मळबांत उबताले ते पळोवन खंय हो सुपुल्लो भुरगो एकदम खुशाल जालो. आनी आपल्या बापायक ताणें म्हटलें, डॅडी म्हाकाय असलो एक कलरफूल रंग बिरंगी पतंग म्हाका जायो. आनी तेन्ना हो बापूय कितें करता, हो बापूय एक बरो कलरफूल रंग बिरंगी पतंग आपल्या ह्या भुरग्याक दिता. आनी तेच बरोबर जे सुताचो धागो ह्या पतंगाक बांदलेलो तोय ह्या भुरग्याच्या हातीन दिता. भुरगो हे सुताचे धागे ओडून ओडून ताचो पतंग मळबांत वयर पावता. आपलो कलरफूल पतंग तो उबता तो पळोवन भुरगो खुशाल जाता. पूण ताका दिसता हे जे सुताचे धागे जे आसा ते आपल्या पतंगाक आनी उंच उडोवंक दिना अशें म्हणून. तेन्ना तो आपल्या बापायक सांगता, हे सुताचे धागे आसा ते म्हाका कातरूंक जायो, कित्याक म्हजो पतंग सोकलाच आसा अशें म्हाका दिसता, ताका आनीक वयर वचून दी. तेन्ना हो भुरगो कितें करता, हे सुताचे धागे कातरता आनी ताचो पतंग तितलोच वेळ वयर उबता आनी मागीर खाला खाला देंवून येता आनी एका झाडाक तो शिरकोता. तेन्ना सगळोच दुखाबरीत जावन हो भुरगो आपल्या बापायक म्हणटा, डॅडी हांवें हे सुताचे धागे कातरलोले की तो पतंग आनीक वयर उडोवंक जायो म्हणून, तर हो पतंग येवन ह्या झाडाचेर कित्याक पडलो. तेन्ना तो बापूय आपल्या पुताक सोजमायता, पुता म्हज्या, तूं जें चिंत्तालो तें सारकें न्हय. हे सुताचे धागे जे आसले ते पतंगाक वयर उबोवंक आदार दिताले, सहकार दितालो. जेन्ना तो खाला येता तेन्ना ते सुताचे धागे ओडून ओडून तो पतंग परत उंच वेतालो. आनी एके भाशेन ह्या सुताच्या धाग्याक लागून हो पतंग वारें भरोन वयर उरतालो. जेन्ना तुवें हे सुताचे धागे कातरले तेन्ना हो पतंग आयलो आनी ह्या झाडान शिरकलो. होय मोगाच्या भयणी भावांनो, हे पतंग खुणायता, हे कायट खुणायता आमचें कुटुंब, आमची फामील. आनी हे सुताचे धागे खुणायता मोगाचे धागे, जे मोग मोयपास आमच्या कुटुंबांत आसा. हेंच कितें मोगाचे नाते, मोगाचे रिलेशनशीप, मोगाचो संबंद एक कुटुंब घट दवरता.
आयची वाचपां आमच्या मुखार हाडुया. आयच्या पयल्या वाचपान सिराकाचें पुस्तक कितले बरे तरेन आमचे स्वभाव कशे भाशेन आमच्या आवय बापायताय आसचो हें आमकां शिकयता. आमचे आवय बापायताय कशे तरेन मानान आनी रेस्पेदान आमी जिवंक जायो. जेन्ना हो मान रेस्पेद मोग मोयपास आमच्या आवय बापायक आमी दिता तेन्ना देवाची खेरीत बेसावां देवाचो खेरीत आशिर्वाद आमचेर आसता आनी होच आशिर्वाद घेवन आमी यशस्वी जाता अशें सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता. आनी खेरीत भाशेन ती सिराकांतल्या पुस्तकांतली ही वड जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आंग जिवंक पावता. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची सुमूर्त पाळटा. आनी हेच तरेन आमी जोण एकल्यान आमच्या आवय बापायक मानान लेखूंक तांचो मोग करूंक आमकां आमंत्रण करता. आयज काल आमच्या समाजान आमी कितें पळयता काय हो मान हो मोग आमच्या आवय बापायताय आमी दिता काय हाचो प्रश्न आमकां जोण एकल्याक. आमी पळयता मारिया आनी जुसे खेरीत भाशेन एक नमुनो दर एका कुटुंबी जिविताक दर एक आवय दर एक बापायक कशे भाशेन जी खुशालकाय येताली जे सोनकोश्ट तांच्या जिवितांत येताले तांच्या कुटुंबांत येताले तेन्ना ती एकामेकांताय वाडटाली एकामेकाक सजमताली एकामेकांताय जी खुशालकाय येता जे सूख दूख येता ती वाडटाली. खुशालकाय म्हणटोच जेजूचो जल्म कशे भाशेन जेजूच्या जल्मा वरवीं आख्खो संवसार संतोषभरीत जाता ही खुशालकाय ती एकामेकांताय वाडटात. सोनकोश्टांच्या वेळार जेन्ना हेरोद बाळका जेजूचो जीव काडूंक सोदता जेन्ना ती इजिप्ताक पळोवन वेतात आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेन्ना आमी पळयता कशे भाशेन जेजू सांडटा तेन्ना ती कितें करतात काय एकामेकाचेर आपलो राग काडिनात एकामेकाचेर आपली जबाबदारी थापिनात पूण मोगान मोयपासान सोंसणीकायेन ल्हानविकायेन एकामेकाक ती सांगात दितात. आनी कशे भाशेन आमी पळयता जेजू आपल्या आवय बापायक मानान लेखता तो तांकां खालती रावता आनी कशे भाशेन पिरायेन जाणवायेन गिन्यानान देवाचे कृपेन तो वाडत वेता. आनी हेंच कितें जे आवय बापायक मानान लेखपाचें आमचो मानामेंत चवथो मानामेंत आमकां सांगता आवय बापायक आनी वडिलांक आमी मान दिवचो. मोगाच्या भयणी भावानो पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो फामिल्यारीस कॉन्सोर्सियो ह्या दाखल्यान 86 ह्या नंबरांत अशें म्हणटा द फ्युचर ऑफ ह्युमॅनिटी पासीस बाय द वे ऑफ फॅमिली. आमचे क्रिस्ती कुटुंब जावन आसात बुन्याद कसले बुन्याद समाजाचे आनीक आमच्या मनीसकुळाचो फुडार आमच्या क्रिस्ती कुटुंबाचेर बांदलेलो आसा आनी हीच कुटुंबाची बुन्याद आमी बरे तरेन गोट करूंक आमकां उलो. आनी आयज खेरीत भाशेन 3 संबंदांचेर आमी आमचें लक्ष घालता. खेरीत भाशेन कुटुंबाक कसले मिसांव आसा जे संबंदांचे मिसांव पयले सुवातेर मिसांव घोव बायलेचो संबंद. खेरीत भाशेन घोव बायले मदें जो एकचार जो मोयपास आसा तो दिसान दीस घोट करूंक. आयज काल आमी कितें पळयता काय भायर आनी वचची गरज ना आमच्या गोंयांतूच आमी नदर मारुया. कितलींशीं घोव बायलां दिसा दिसा तांची लग्नां मोडटात दिसा दिसा दोशी जातात. कितले कुटुंब फुटूंक पावल्यात जे मोगान ती लग्नाचो हो साक्रामेंत जोडटात तितलेच बेगीन ती तो मोडूंक सोदतात. आनी अशें कित्याक घडटा काय जायते प्रश्न आमच्या कुटुंबांनी आमी पळयता आनी असली आमची सोजमीकाय जी मारिया आनी जुजेताय आसली ती आपणावंक आमकां उलो करता. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस खेरीत भाशेन ह्या घोव बायलांक नवी काजाऱ्यांक अशें उलो करता. प्लीज टेक दीस 3 words सिरियसली. प्लीज, थँक यू एंड सॉरी. प्लीज
जेन्ना तुका कितेंय सांगूंक जाय सगली खालतीकाय आपणावन दुसरे सुवातेर थँक्यू गो बायलेन एकामेकाक एप्रिशिएट करूंक जे अप्रिशिएशन तूं दुसऱ्याक दिता ताचे वरवीं आनीक मोग तूं जोडून घेता आनीक सॉरी जेन्ना तूं चुकता तेन्ना अशें आमच्या कुटुंबांत घडटा काय आयज घोव म्हणटा बायल म्हाका कितें सांगता तें म्हाका आयकूंक गरज ना जाल्यार बायल म्हणटा घोव म्हाका सांगता तें म्हाका आयकूंक गरज ना घोव गेलो तेल लायत असलें धोरण जाता तेन्ना ह्यो 3 घुडितां बाब साहेब आमचे मुखार दवरता प्लीज थँक्यू एंड सॉरी दुसरे सुवातेर मिसांव आवय बापायचो संबंद भुरग्यांताय आमची आवय बापूय आमकां जाय तो मोग ती दितात मोगान बरे माणसुगेन बरे रितीन भुरग्यांक वाडोवचो तो कायदो जेन्ना लग्नाचो संस्कार ती जोडटात तेन्ना भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वां क्रिस्ती मुल्यान वाडयतली म्हूण ती भास दितात आयज काल आमची आवय बापूय खंय आसात काय दे आर बिजी विथ देयर वर्क दे आर बिजी इन देयर ओन वर्ल्ड आनी अशें आसता तेन्ना भुरगे कोणाक रावता भुरगे आवय बापायच्या मोगाक रावता आनी जेन्ना हो मोग कुटुंबांत म्हजी आवय म्हजो बापूय म्हज्या आवय बापाय थंय म्हाका मेळना तेन्ना भुरगें कितें करता होच मोग सोदूंक हें भुरगें भायर वेता आनी जेन्ना तें भायर वेता तेन्ना सगळेंच घुस्पता रिलेशनशीप प्रॉब्लम एडिक्शन ड्रग्स प्रॉब्लम आनी तरेच्या घुस्पाक गोंदळाक हें भुरगें सांपडटा आनी हाचो शेवट कितें जाता काय जायते अब्युजीस सुइसायड केसीस वाडत वेतात तर हाकाच लागून आवय बापायचो संबंद भुरग्यांताय जें तांणी आपोवणें मानून घेतलोले तें बरे तरेन जिवंक खेरीत आपोवणें आनी हें मोगाचें नातें मोगाचे संबंद बांदूंक आमकां उलो पाप सायब फ्रांसीस अशें म्हणटा नेवर कंडेम अ चायल्ड बट लव हिम जायते फावटी आमचीं भुरगीं चुकतात तेन्ना आमचो मोग तांकां दिवंक उलो तीं चुकतात म्हणून तांकां आमी कितें कितें म्हणूंक फावना पूण सोजमिकायेन शांततायेन तांकां वेंगूंक कित्याक आतां पयलीं सारकें ना द चायल्ड सायकॉलॉजी तरेचे डिफरन्सीस आतां भितर सरल्यात म्हणटूच बरे तरेन आमच्या भुरग्यांक वाडूंक आमकां आपोवणें आनी तिसरे सुवातेर मिसांव भुरग्यांचो संबंद आवय बापायताय भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक मानान लेखूंक कायदो पूण आयज आमी हें पळयता काय जायतीं आमचीं भुरगीं आपल्या आवय बापायक वडिलांक मान दिनात आनी हाचें कारण कितें काय बिकॉज दे आर बिजी विथ देयर मोबायल्स आपले फोनाचेर तीं बिजी आसतात इंटरनेट दिसभर इंटरनेट तीं वापरतात आनी सगलो वेळ अशें मान खाला घालून तीं आसतात म्हणटूच तांकां आनी खबरूच आसना म्हजे सरभोंवतणी कोण आसा म्हजो आवय बापूय आसा म्हजे वडील आसा द कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट दिसान दीस पयस जायत वेता आनी हाकाच लागून आमचें आपोवणें कित्याक हें कुटूंब जावन आसा मुळावी शाळा कुटूंब जावन आसा मोगाचें पाळणें आनी मोगा वरवीं हे सगळे संबंद बांदून मोगाच्या धाग्यान बांदूंक आमकां खेरीत उलो तर आमी म्हजें मिसांव कशें जियेतले काय खेरीत भाशेन पयले सुवातेर म्हजें मिसांव वळखून एक घोव एक बायल आपलें मिसांव कितें तें वळखून एक आवय एक बापूय एक भुरगें म्हजें मिसांव कितें तें जाणा जावन बरे तरेन जिवंक हें आमकां आयज खेरीत उलो दुसरे सुवातेर मोगाच्या धाग्यान कुटूंब बांदूंक मोग जावन आसा भोव गरजेचो मोग ना जाल्यार आमचो कुटूंब तुटूंक शकता कलकत्ताची मादर तेरेसा अशें म्हणटा लव बिगिन्स एट होम एंड इट इज नॉट हाव मच वी डू बट हाव मच लव वी पूट इन दॅट एक्शन
जोर आमी कार्य करता जी म्हजी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आवय बापूय एक भुरगें कशें हांव पाळटा तेन्ना तितून हांव मोग घालिना जाल्यार तें फकत नाम के वास्ते आमच्यान म्हणूंक जाता पूण जेन्ना तूं तातूंत मोग घालता तेन्ना तूं खेरीत भाशेन तुजें मिसांव जियेता आनी तिसरे सुवातेर मागण्या वरवीं आमचें कुटुंबीक मिसांव जिवुया मदर तेरेसा अशें म्हणटा अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर जेन्ना मागणें आमच्या कुटुंबांत आसा तेन्ना आमकां कसलीच भिरांत ना कितलेय गोश्ट कितले आडकोड्यो आयल्यो जाल्यार मागण्या वरवीं आमचें कुटुंब आमी मजबूत करूंक जाता तर मोगाच्या भयणी भावांनो खेरीत भाशेन आयज कुटुंबीक मिसांवां पासत आमी मागता तेन्ना आमचें जोण एकल्याचें कुटुंब आमी ह्या मिसाचे भेटेन बापाक अर्पिताना हे मोगाचे संबंद दिसान दीस घट करूंक जे कोश्ट त्रास आमच्या कुटुंबांत आयल्यात जे कुटुंब आमचे तुटपाचे आसात त्या ह्या मोगाच्या धाग्यान मागण्याच्या धाग्यान घट करूंक देवाचो आदार ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां मागुया सगळे आमी उबी रावया ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उबारुया सासणीक मोगान एक जाल्ल्या गो बायलांचे सांगाती जिविताचेर आशिर्वाद घाल आनी परम संस्कारांचे बोलान लग्नीक जिविताची वाट चलूंक तांकां कृपेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळीन आयकून घे आज आवय बापूय निजवाती मोगान आपल्या भुरग्यां पासत जायती त्याग करतात हे तांचे निजवाती मोगाचे रुपोत आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळीन आयकून घे बॉक्सने नासून आयज कितले गराबे तुटून पडले सगळे गराब्यांनी बॉक्सने दिवपाचे आनी घेवपाचे मन आसल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळीन आयकून घे सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायक खरो मान दिवंक तांकां खालती रावंक तांच्या कोश्टात्यागांची बरी फलां तांकां सदांच साकूंक दिवंक तांच्या जिवितान खरो संतोष हाडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळीन आयकून घे आयज आमचे भारतांत आमी शिक्षकाचो दीस मनयता दर एका शिक्षकान जेजू महागुरू भाशेन जो आपलो
वावर करूंक आनी आपले हाता खाल आसलेल्या भुरग्यांक न्हयच संवसारी पूण देवाची ओळख दिवंक गरज तांकां जतनायेन आनी गिन्यानान बोर म्हूण मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोयेन आयकून घे. मोगाला बापा खालतीकायेन तुज्या भुरग्याची मागणी स्विकार कर म्हूण तुजे लागीं मागता आनी तुजी खुशी जाल्यार ती शाक्ती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उंडो आनी सोरो कुणायतार आमच्या वावराचो फोड जो जेजू आपल्या मासा रोगतान बदलतलो. ह्या वेळार ह्या उंड्या सोऱ्या सांगाता आमची कुटुंबां आमी देवाक समर्पुया. घोव बायलेचो संबंद, आवय बापायचो, भुरग्यां सगळें संबंद आनी भुरग्यांची आवय बापाय विशीं जबाबदारी ह्या वेळार आमी ह्या दाना बरोबर बापाक अर्पुया. मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोरपोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मणेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारेतान जोल्म घेताना तिचे आंकवार पोंड इबाडावंक ना पूण विचित्र तोरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारूंक तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सुरपोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा,
सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती हांकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदितांव तुजी किर्ती पोरगोडटाव आपल्या आकवरपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक पाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात तुजे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव बाबा खरोच तूं पवित तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रोगोत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगोत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Vartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci vozala, Gesù noviane dolo. Gesù melo, Gesù ci vozala, Gesù noviane dolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक आमकां फावो कर
आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यून जुसे तिचो पोती भाग्यून दोनवितां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमचे कुटुंब आमी बापाक उबारतांव तेन्ना आमचे कुटुंब मोगाच्या दाग्यान एकवटान बांदूंक जेजून शिकयल्ले मागणे आमी बराबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो विकायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखा आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक आजभुती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासवत चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आमचे कुटुंबीक जिवीत गोड करूंक उलो करता ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजें दररोजचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
Jesu amche dados bon, adonani vorte bon, soi pridimo quosta, doi Deo agirasa, soi pridimo, soi pridimo, doi Deo agirasa, soi pridimo quosta, doi Deo agirasa, soi pridimo, soi pridimo, doi Deo agirasa. Civia deva cibira, taco mogam čakalca, Torkoria monan koči, pridie kame kači, Civia deva cibira, taco mogam čakalca, Torkoria monan koči, pridie kame kači, soi pridimo quosta, doi Deo agirasa, soi pridimo, soi pridimo, doi Deo agirasa, soi pridimo quosta, doi Deo agirasa, soi pridimo, soi pridimo, doi Deo agirasa. प्रार्थूया. कोणवाड्या बापा बाकीयो तांकवार मरे कास आमी मान दिताना तुवें आमकां सुर्गेच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोष बरी जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. त्या सांकवार मारेची देख घेवन तिचे विनोनी आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भुक्तीपोणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या तुझ्या पुता जेजूचे नावे. मातशें बसूया. भावांभयणीनो, आयज आमच्या संगताक नवो तोरणाटी पाद्री आसा, फादर क्लायव दिनीज.
पाद्री जाल्यार 4च म्हयने जाले. तो गांवान कॉलिंग तुमी पिकनिकेक बी पावले आसतले सांग्यार ते वाटेन फुडें. तो आमचे सालिगांवचे सेमिनारींत आसा. आनीक ह्या वर्साक आमच्या पास्टरल इन्स्टिट्यूटांत 2 ग्रूप आसात. पाद्रींचो ग्रूप आनी डियाकनाचो ग्रूप. पाद्रींच्या ग्रुपान क्लायव आसा. डियाकनाच्या ग्रुपांत आमचो रेव्हरंड एशलीफ आसा. बरोबर ते थंय आपले फॉर्मेशन घेतात. आनी जे भशेन एशलीफ हांगासर येता ते भशेन क्लायवूय सालिगांव सेमिनारीन वता. फादर तुका आमी आमच्या फिरगोजीच्या नांवान मागीर मोगाचो येवकार आनीक 2 दीस तूं येतलो. देवाच्या उतराची मोडणी करूंक आमी तुका बरो येस हांव दिता. आयची मांडावळ केल्ल्या सिस्टर पिया आनीक देव संदेशकान निना हांकां आनी हांच्या भुरग्यांक आमी शाबासकी दिता. बरे भशेन मांडावळ केली जावं बोगसण्या वयर ही रीत पाळ्ळी आनीक मिसाचे बेटेचे भाग बरे भशेन केले. तांकांय शाबासकी. तुमी भाव भयणीनो आमच्या भुरग्यांक आमच्या देव संदेशकारांक सवकार दितात जावं जी क्लास पडटा तेन्ना तुमी सारून मारतात जावं दुडवांचो तेंको दिला जावं चॉकलेट्स दिवन जावं केक दिवन. आयच्यान जायते आहा अशे बड्डे ह्या नांवान जायते पडपा आहा. म्हाका दिसना 2 हात पावत म्हूण पूण आहा तेंक जायती वस्तू. जाल्यार सगल्यांक तुमी कितें वांटात दितात उमेदीन. आमी तुमकां कडजन धांवन देव बरें कर म्हणटा. देवाचो भरपूर आशिर्वाद तुमचेर फावो जावचो. आनीक 2 दीस नोवेनाचे उरल्यात. आमची परब जातली 8वेर. मिसाची भेट 4 वरांचेर. मागता सगल्यांनी बरो निगोज आमी सगळ्यांनी मीस दवरूंक ना. एकूच मीस आमी उमेदीन सायबिणीक मान दिवंक आमी मिसांत बरे भशेन वांटो घेवचो. 9वेर आमी सायबीण भायर काडटल्या 4:30 वरांचेर एक ल्हानशी मागणेची रीत इन्स्ट्रक्शन्स आसतली आनी ते उपरांत आमी सायबिणीक भायर काडटले. देव बरें. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. कुटुंबांत आमचे मिसांव जिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वरक. संसाराची तुगेरानी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमच्या गांवचे शारांतली आयगे घालती विणोवणी सोरवायटांतली सोरविंगांतली निवार सुलोकिनी गांवांत आमच्या गोरगोरांनी खोल शांतीची आमची जिणी संसाराची तुगेरानी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमच्या गांवचे शारांतली आयगे घालती विणोवणी ह्या संवसारांत जियेताना कोरगे माये आमची राखोवन कोरबे मोजोत दिमोताना फावोक आमकां सुखा सासो संसाराची तू